In a major relief to local residents, the Deputy Collector and Sub-Divisional Magistrate of Kankona has restored a traditional pathway at Rajbagh, long used by villagers for access to their homes and for religious rituals. Residents of Rajbagh Tahrir had been protesting for past 6 months, accusing the Lalit Golf and Spa Resort Rajbagh, the block and closing the age-old pathway. The issue had triggered growing unrest in the area, with villagers repeatedly warning of an agitation if their traditional access was not restored. Following mounting tension and apprehension of a law and order situation, the STM intervened and took action to reopen the pathway, ensuring uninterrupted access for residents and the continuation of religious practices. Locals have welcomed the move, stating that the pathway is not merely a passage but a vital part of their culture and religious life. Authorities have indicated that further steps will be taken to prevent such disputes in the future. The situation is now under control, with officials closely monitoring developments to maintain peace in the area. गेट घातलेली हांगा गेट घायला कमीत कमी ऑक्टोबराच्या 9-8 तारखेर गेट घातली तेन्ना सावन आयज म्हणल्यार आमकां दिसता आमी आमचे घरा कडेन कशे भाशेन आमी दीस काडला खंयचे वाटेन येता ते आमकां खबर नासलें तेन्ना आमचो इश्यू आसा तो आमच्या तोडकर सरा कडेन पावयल्लो तोडकर सरान आमी सीएमा कडेन वचून सीएमा कडेन घेवन बसून हो आमचो इश्यू सॉर्ट आउट करता म्हण तेन्ना आमी कमीत कमी म्हाका दिसता 3 महिने 3.5 महिने आमी काडले आमकां अवपासलो कितें आमकां तवडकर सर आमकां सीएम सर घेवन सीएम सर आमकां सोल्युशन करता म्हण तेन्ना परत तवडकर सरा कडेन वचून परत आमी सीएम सरा कडेन वचून आमी 7 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या जानेवारी म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी सीएम सरा मेळ्ळे सीएम सरान सांगलें डेप्युटी कलेक्टर सराक सांगलें कितें ती गेट आसता तांकां ओपन करून दी म्हणून आनी एक मॉनिटरींग करा म्हणून सांगलें तेन्ना काही अडचणी भितर तांकां येवपाक मेळना आनी आयज लास्ट शेवटी आयच्या दिसाक डेप्युटी कलेक्टरान येवन ती गेट आमकां ओपन करून दिली आसा तेन्ना पयले सुवातेर हांवें सांगूंक सोदतां ही आसली वाट आसा पळय आमची ट्रेडिशनल वाट पयलींसानूच कितें आसता गोरवाय आसा ही आमगे हिंगा शिगम्याचो मांड आसा गोरवाय आसा आनी 10-15 घरां आसा आनी आमगे पयलींसानूच ट्रेडिशनल वाट ही वाट पयली पालखी पातोळी आमगे ते सायडीन आमगे घरा तेकोन आसलें आनी तेन्ना बारगांवचो मांड ह्या जाग्यार कमीत कमी मणगण पाणेफोंड पाटणे कळम आनी राजबाग तारीर अशें करून 4-5 गांव येता आनी 4-5 गांव कमी कमी 260-270 घरांचो मेन हिंगा मांड आसा तशीच गोरवय तशीच आमचो मेन बारगांवचो मेन हिंगा वर करून जाता जागा वर करपाची जागा ही मेन म्हणल्यार तेन्ना आतां सरान सांगल्या भशेन आमची ती आमची कमी बेश्टी वाट न्हू ही पातळी न्हू आमची ट्रेडिशनल वाट ही बंद करून दवरली तेन्ना आज ती ओपन जाल्ली आसा तेन्ना चडांत चड पयली सुवातेर हांव सीएम सराक पयलीं देव बरो करूं म्हणटा आमचो इश्यू तेणें अंडरस्टँडींग करून आमकां एक न्याय दिलो ते नंतर तोडकर सराक हांव देव बरो करूं म्हणटा ते नंतर कलेक्टर सराक हांव देव बरो करूं म्हणटा तेजे नंतर आमच्या चेअरपर्सन लक्ष्मण बाब तसोच एक्स चेअरपर्सन रमाकांत नायक गांवकर बाब तसोच आमकां वार्ड कावन्सिलर बाब आमगेलो गंदेश मडगांवकर धीरज बाब शांताजी सर जितू सर तशेंच शुभम बर्मन बाब आमकां सहकार्य करताले तशेंच आमकां सगळे वाड्या वयल्या लोकांक तशेंच प्रेसाक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां आज आमी एक निश्वाणीचो स्वास सोडलो दिसता म्हाका कित्याक आमकां एक वाट बंद चडांत चड सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ह्यात सोल्युशन काडलें पळय टेम्पररी सोल्युशन काय परमनंट सोल्युशन ना आतां आमचे जेन्ना सीएमा कडेन गेले पळय न्हू सीएमान आमकां कितें सांगलें तुमी एक म्हयन्या खातीर तुमी एक बाबा एक हें कराय म्हळ्यार अशोक कितें करता आनी तो जीएम कितें करता हें ते कलेक्टरान सांगलें तुमी तेजेर विचार म्हाका पळय म्हणटा कशें कितें आहा तें कोण आमी जीएमाक सीएमान कितें सांगलें अशोक जर कितें करता जाल्यार तूं कंप्लेन कलेक्टराक दी आनी जीएमाक बी तेणें सांगलें तूं जीएम कितें करता जाल्यार अशोका कंप्लेन दी म्हणून त्या नंतर तें सगळें सोल्युशन काडून जीएमान सांगलें तेका तूं ती ओपन कर म्हणून 1 म्हयन्याचो एक पिरियड दवर म्हणून मागीर 1 म्हयन्याचो कितें जाता कशें कितें जाता तें पळय म्हणून तेजी म्हाका आज दिसता की ती 24 वरां चालूच उरतली कित्याक ऑलरेडी ती कॅपिट केस चलता न्हू ती सेटबॅकां सोडली लुगार तो
अरावंड तो रोड आहा पळय तो 20 मिटर आसा. हॉटलाचो व्हडलो रोड सोडला आहा पळय म्युन्सिपालिटी तो 20 मिटर रोड आसा आनी ती मॅक्झिमम कित्याक पयलीं ना हो रोड ना असो आसलो त्या गेटी तेकोन आसलो. तेमी कितें तरी कितें प्लॅन चेंज करून तो मदींच्यान गेला. तर तेन्ना जर फुडें आणलो पळय तेन्ना ताका प्रॉब्लेम कांय जायनासलो. आतां तो पयस गेलो म्हणटा ताका प्रॉब्लेम जाता. मॅक्झिमम आतां आमी डेप्युटी कलेक्टर मॅक्झिमम उरल्या ती तो म्हणटा कितें केस आहा केस ऑलरेडी तुमी जिखतो म्हणटा तो तुमी विचारा प्रमाणे ती आमी सेटबॅकां सोडल्या पळय न्हू ती ऑलरेडी दाखयता प्लॅनाचेर दाखयता म्युन्सिपालिटी सोडल्या म्हणटकीर डेप्युटी कलेक्टर 24 वरां ओपन उरता म्हणटा तो आमी बंद करपा ना. आनी तेणी जेन्ना हें दिला पळय म्हळ्यार तेणी रिपोर्ट दिला पळय डेप्युटी कलेक्टरान त्या प्रमाणे ती बरया केन्ना ह्या गेटीर लॉक मारपाना म्हणून लॉक केन्ना आसपाना म्हणून तेमी अकस्मात हॉटेलान तेका लॉक मारलें पुलीस फोर्स घेवन. सो आतां हांगा गेट ओपन जाले ते बाबतींत हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणून सांगता. सगळ्यांनी आमकां सहकार बरो करूं म्हणून सांगता. बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आतां ओपन जाल्या बट आतां सद्या असं जालें अशोकाची वाट अशोकाची घर तशें करून जालें. पूण हे सगळ्या लोकांनी सगळ्यांक पीस मांडपा खातीर अशोक करची न्हू ही कितें काय म्हणल्यार सगळे वाडेकारांनी सगळ्यांनी समजून घेवन सगळ्यांनी पीस मेंटेन करचो हांगा. आनी हॉटेलान जशी सीएमान ऑर्डर सोडल्या की हॉटेलांनूय बी आमचे कडेन कॉपरेट करून सारकें वचपाचें तशें आमी तेंचे कडेन कॉपरेट करून सारकें वतलीं. सो सगळे वाडेकारांनी मेळोन आनीक दुसरी लोक खंयच्यान हांगा येतात तेंच्यांनी बीन सगळ्यांक आमकां पीस मेंटेन करपाचो. बिकॉज ही गेट जेन्ना बंद जाली आमकां बायल मनशां धरले ते जाणटेल्या नेणटेल्या सगळ्या प्रॉब्लेम जाले. इवन आमी अशी ट्रॅप जावन आसली थंय की आमकां थंय ना म्हणून फायर ब्रिगेडीचो एक्सेस आसा ना म्हणून आमकां एम्ब्युलन्सीचो एक्सेस आसा. म्हाका आजुनूय मरेन याद आहा जेन्ना फर्स्ट दिसाची 9 तारखेर तेंच्यांनी गेट बंद केल्ली आमी आमगे आवयक उबारून व्हरून ते सायडीच्यान आमी एम्ब्युलन्सी घालून व्हेल्ले ते बीन कमचे कम 1 किलोमिटर सुमार ते थंय पयस आसा. सो हें परत जावची न्हू जाल्यार आमी सगळ्यांक कॉर्पोरेट करून चलचें पडटलें. आनी तें करता जाल्यार सगळ्यांनी आमकां सहकार करून सगळ्यांनी सारकें कॉर्पोरेट करून मुखार वचपाचें. फकत अशोक करची न्ही सगळ्यांनी वाट म्हणटकीर सगळ्यांनी बरें करून वचपाचें. हांगा तो अशोक धुरीचे एक हे आसलो की आमचो एक्सेस आसा तो तेमी ब्लॉक केला म्हणून आमी वचपा खातीर बंद केला म्हणून. आनी ते प्रोसिडींग न्ही म्हाज्या फुड्याक चलताले अंडर सेक्शन 145 ऑफ CRPC. सो मागीर बींग आय एम अ लोकल म्हाका दिसता पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 ऑब्जेक्शन हाडलें की आय कॅनॉट टेक दीस प्रोसिडींग आनी ते प्रोसिडींग आसा ते केपें डेप्युटी कलेक्टरा फुड्याक धाडून दिलें. सो ते प्रोसिडींग चलता आसतना तेमचो डिमांड आसलो की ठीक आहे गेट घातला आनी ते गेटीक लॉक घायला म्हणून. सो तेंचे ते डिस्कशन चलत आसलें की ते लॉक बाबा कित्याक घातला हेजेर ते टोटल प्रोसिडींग चलताले ते केपें डेप्युटी कलेक्टरा फुड्याक. सो हांव इंटरव्यून जावं ना. सो ह्या 2-4 दिसाक असो इशू जालो की गांवचे लोक सगळे एक कडेन जाले की ते म्हणटा की आमचो हो ट्रेडिशनल रिच्युअल पातवी आमगे वर्साक एक 7-8 फावटी अशें आमचे रिच्युअल परफॉर्मन्स आसता आनी तांकां ट्रेडिशनली हेवटेन वचपाक पडटा. आनीक देवा आमची पालखी येता तेन्ना बी तेमी परफॉर्म्स करता रिच्युअल परफॉर्म्स करता. सो जेन्ना हिंगा इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना पळयलें जाल्यार तेणें गेटीक लॉक केले आसा एंड पातवी आसा तो कंप्लिटली तेणें लोखणाचे बार घालून बंद केल्ले. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द लोकॅलिटी कित्याक सगळे लोक येवन मागीर तेंचो डिमांड आसा हे प्रोसिडींग आसा ते सबज्युडिजायज बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर केपें आसा. सो टायम बीइंग हांवें तो एक्सेस ओपन केला आनी तो पातवी हांवें ओपन केला. सो डिसिजन कितें आसा पळय हांवें स्टेटमेंट आमकां सांगलें आसा दोनी पार्टी तुमी डोंट टू इंटरफियर आनी तुमी लॉक घालनाका टील द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसिडींग बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर केपें. ओके थँक यू. Thanks to the after intervention with the locals as well as the municipality councillor हांगा councillor आसा and the hotel managementan आमी जेन्ना ऑर्डर काडून हांगा रिपोर्ट केले तेन्ना हॉटेल मॅनेजमेंटान इटसेल्फ तेमी आपल्याचे ते वे ओपन करून दिले. तेमकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां तुमी लॉक घालनाका परत ती गेट आनी तेमकां ते अशोक धुरी आनी तेमच्या लोकांक वयता तेमकां सांगलां की ऑलवेज गेट ती क्लोज दवरा त्या गेटीक लॉक आसचें ना to see that there should not be nuisance in the surrounding. Okay, thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.